इतिहास 23 सावलून धर्मसभेक तेलून पळोवन म्हणलें, म्हज्या भावानो, आयज पर्यंत देवा मुखार नितोळ अंतस्करणान हांव चल्लां. ह्या वेळार अनन्यास परम याज्ञिकान आपल्या सेवकांक पावलूच्या तोंडार थापट मारूंक लायलें. पावलून ताका म्हणलें, चुनो काडलोली म्हणत तूं, देव तुका मारतलोच. समृती प्रमाणे म्हजी नीत करूंक तूं बसलाय आनी समृतीचेरूच आड म्हाका मारूंक लायताय. सेवकांनी ताका म्हणलें, कितें? देवाच्या परम याज्ञिकाक अपमान कोत्ताय तूं? पावलून जबाब दिलो, भावानो, तो परम याज्ञीक म्हूण म्हाका खबर नासली, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तुजे परजेच्या फुडाऱ्यांचेर तूं शिराप घालचो न्हय. ताचे मदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणो जावन पावलून धर्मसभेंत म्हणलें, भावानो, हांव एक फारिजेवांचो पूत हांव. मेल्लीं मनशां पुनर्जिवंत जातात म्हूण हांव भरवासो धरतां देखून म्हजी आयज झडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिजेवां आनी सादुकी मदें वाडविवाड सुरू जालो आनी सभा 2 वांट्यांनी फुटली. पुनर्जिवंतपण देवदूत आनी आत्मो आसात म्हूण सादुकी सत मानिनात, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून मोठी बोबाट जाली आनी फारिजेवां मदले थोडे शास्त्री उबे रावन नेखटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सवें आमकां कांयच वायट मेळो ना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणो. हुजत ओदीकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडके करीत म्हूण सरदार भियेलो देखून आपल्या सैनिकांक धाडून पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून कोटांत व्हरात म्हूण ताणें फर्मायलें. दुसरे राती सोमी पाऊलुशीं येवन उबो जालो. ताणें म्हणलें, घोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुजाल्यांत sakxi दिल्याय, तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. पावलूचेर आड बंद. दीस उजवाडटोच जुडेवांनी गुडमेल केलो आनी पावलूचो जीव काडल्या शिवाय आपूण जेवचे नांत न्हय म्हूण पिवचे नांत म्हूण तांणी सोपूत घेतलो. सोपूत घेतलोले ते सुमार 40 वयर आसले. उपरांत मुखेल याज्ञिकाशीं आनी जाणट्यांशीं वचून तांणी म्हणलें, पावलूक जिवेशी मारल्या शिवाय आमी कांयच चाखचे ना म्हूण आमी खर सोपूत घेतला. पावलूची सारकी तपासणी करचे खातीर ताका तुमचेशीं धाड म्हूण तुमी धर्मसभे बरोबर सरदाराक सांगूंक धाडात. तो हांगा पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक आमी आमचे पालयेन तयार आसा. पूण पावलूचे भयणीच्या पुतान ही मसलत आयकली आनी कोटांत वचून सगळी खबर पावलूक सांगली. तेन्ना पावलून एका शतपतीक आपणाशी आपोवंक धाडलो आनी ताका म्हणलें, ह्या तरणाट्याक सरदाराशी व्हर, तो ताका कितें सांगूंक सोदता. शतपतीन ताका सरदाराशी व्हरून म्हणलें, बंडखणींत आसलेल्या पावलून म्हाका आपोवंक धाडलो आनी ह्या तरणाट्याक तुजेशी व्हर म्हूण म्हजे लागीं मागलें. तुका कितें सांगूंक सोदता. सरदारान ताच्या हाताक धरलो आनी कुशीन व्हरून विचारलें, कितें सांगूंक सोदताय तूं म्हाका. ताणें म्हणलें, पावलूची अदीक बरी चवकशी करची म्हूण नीब धरून ताका फाल्यां धर्मसभे फुड्यांत तुवें धाडून दिवचो म्हूण तुजे लागीं मागूंक जुडेवांनी थारायलां. पूण तूं तांचें आयकूं नाका, कित्याक तांचे मदें 40 वयर मनीस ताचो घात घेवंक सोदतात आनी ताका जिवेशी मारल्या शिवाय आपूण जेवचे नांत न्हय म्हूण पिवचे नांत म्हूण तांणी सोपूत घेतला. हें करूंक ते तयार आसात आनी तुजे मान्यतायेक रावतात.
आपणाक घुमयल्या ती खबर आनी कोणाकूच ताणें सांगची न्हय म्हूण सरदारान ताका फर्मायलें आनी ताका धाडलो. पावलूक फेलिक्स राजपालाशी धाडटात. मागीर सरदारान दोगां शतपतींक आपयले आनी म्हणलें, रातच्या 3 वरांचेर थावन शेजाऱ्याक वचूंक 200 सैनिकांक 70 घोडेस्वारांक आनी 200 भालेकारांक तयार करात. पावलूक बसोवंक थोडे घोडे तयार करात आनी ताका फेलिक्स राजपाला फुड्यांत बरे भाशेन व्हरात. आनी ताणें अशें एक पत्र बरयलें. क्लाउदियस लिसियास श्रेश्ठ फेलिक्स राजपालाक नोमान कोत्ता. जुडेवांनी ह्या मनशाक धरलो आनी ते ताका जिवेशी मारूंक आसले. तो एक रोमी नागरीक म्हूण म्हाका खबर पावली म्हणून म्हज्या सैनिकांक घेवन हांव ताका तांच्या हातांतलो सोडूंक गेलो. ते ताचेर कसले आरोप घालताले तें हांव जाणो जावंक सोदतालों देखून हांवें तांचे धर्मसभे मुखार ताका व्हेलो. ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक वो ताका बंदखणींत घालूंक कसलेंच कारण ना म्हूण म्हाका गमलें. ताचेर आरोप आसलो तो फकत तांचे संमतीच्या प्रस्ना विशीं. ताका जिवेशी मारूंक जुदेव मसलत करतात म्हूण म्हाका खबर पावली. देखून ताका तुजेशी धाडून दिवंक हांवें थारायलें. ताचेर कसलें गाराणें आसा जाल्यार तें तुजे मुखार दखल करात म्हूण तांच्या आरोप्यांकूय हांवें सांगलां. नोमान आपणाक घाल्लो हुकूम सैनिकांनी पाळ्ळो. रातयां तांणी पावलूक अंतिपात्रीस पर्यान व्हेलो. दुसऱ्या दिसा घोडेस्वारांक पावलू बरोबर वचूंक धरून सैनीक पत्ते कोठांत आयले. शेजारयेक पावतोच तांणी तें पोत राजपाला कडेन दिलें आनी पावलूक ताच्या फुड्यांत उबो केलो. राजपालान पत्र वाचलें आनी तो खंयच्या प्रांतांतलो काय म्हूण पावलू कडेन विचारलें. तो सिलिसियेचो म्हूण ताका गमतोच ताणें ताका म्हणलें, तुजे आरोपी येतोच हांव तुका आयकतलों. आनी पावलूक हेरोदीन बांदलोल्या राजवाड्यांत दवरूंक ताणें फर्मायलें. देवाचें उतर.